विष्णू वाघाक ताचे हल्ल्याचे केशीन आनीक एक धपको बसला। हल्ल्याचे केशीतले सगळे दुबावित मेकळे जाल्यात। म्हापशेचे जिल्लो कोर्टान बिरेस्तारा 8 दुबावितांक अटकपूर्व जामीन दिलो। 8 दिसां फाटीं धरिल्लो आरोपी अवधूत हळणकाराक जामीन दिल्लो। हल्लो करतले 70 जाणांच्या जमावातली 10 दुबावितांची विष्णून कागाळीन नांवां दिल्ली। सध्या एकलोय भितर पडिल्लो ना। विष्णूवेलो हल्लो हो खुनाचो यत्न जावंकच शकना असो दुबावितांचो दावो। दीस वतात तशे विष्णू वाघाक धपके बसत आसा। 19 डिसेंबराक राती ताचेर 60 ते 70 लोकांनी हल्लो करून ताची गाडी फोडिल्ली आनी ताकाय दुखापत केल्ली। म्हापशा पुलिशेन कागाळ करतना विष्णून हल्लो करपी कांय लोकांची नांवां दिल्ली। पुलिशेन फक्त अवधूत उर्फ कामू हळणकाराक अटक केल्लो। म्हापशा कोर्टान 8 दीस फाटीं ताका जामिनाचेर सोडलो। बुधवारा म्हापशा सत्र न्यायालयान ह्या केशींतल्या 8 संशयितांक अटकपूर्व जामिनाचेर सोडले। दुबावित आरोपींची नांवां अशी: प्रसाद सिनारी, सुरेंद्र च्यारी, रितेश वारखणकार, सूरज कांबळी, यशवंत चोडणकार, आनंद तेमकार, लाडू कुबल आनी आनंद वळवयकार। अटकपूर्व जामीन मागतना 8 जाणांनी असो युक्तिवाद केलो। आपणाचेर थापटां आनी मुठी मारल्यो अशें विष्णू वाघ आपल्या कागाळीन म्हणटा। मात ताचें हर्ट सर्टिफिकेट विष्णूक छातयेक खरचटला अशें सांगता। ह्या केशीन खुनाचो प्रयत्न हे कलम लागना। तांकां ह्या केशीन घुस्पायल्यात। पुलिसांनी अटकपूर्व जामिनाक खर विरोध केलो। विष्णूवेल्या हल्ल्याच्या केशीन ह्या 8 जाणांचो कितें रोल आसा? आमदाराचेर हल्ल्या फाटलो उद्देश कितें? उरिल्ले 50 ते 60 जाण कोण आशिल्ले हें सोदपाक आनी हल्ल्यान वापरिल्लीं हत्यारां आनी गाडयो सोदपाक ह्या 8 जाणांची कादय म्हत्वाची। तांकां जामीन दिलो जाल्यार ते पुरावे नश्ट करपाक शकतात। ताचो तपासाचेर परिणाम जातलो असो पुलिसांचो युक्तिवाद। Our contentions were that 307 is not applicable and in the present case, and considering our arguments and political motivation, how these accused have been implicated, falsely implicated in the case, judge has granted all the 8 accused anticipatory bail on a condition that they shall report to the investigating officer from tomorrow, that is from 9 AM to 12 noon, and furnish surety of ₹10,000. पहिल्या ऑर्डरीन जेन्ना 26 जी ऑर्डर जाल्ली तातूंत ताणें बरयल्लें आसा की प्रिमा फासी 307 सेक्शन इज नॉट एप्लिकेबल इन दिस केस, देरफॉर दे वर that कामो हळणकर was arrested was entitled for bail at that relevant time, आणि आजची बेल ऑन दॅट बेसिसूच ताणें कन्सिडर केला आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। काँग्रेसीचे अविश्वासाचे तेंक्यार निमणे आपान दिल्ली विधानसभेन विश्वासमत जिखले। उदक फुकट दिवपाचे सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीन बरीच कुरकुर केली। भाजपान आपाक भ्रष्टाचारी काँग्रेसवाल्यांचेर कारवाय करपाचे वक्तव्याची याद करून दिली। फाटले 65 वर्साक हे देशाचे आम आदमीक जगपा खातीर ज्यो मुळाव्यो 7-8 गजाली मेळ्ळ्यो ना त्यो मेळच्यो म्हूण आपले सरकार वावुरतले अशी जाप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान विरोधकांक दिली। 2 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना मत व्यक्त किया। 70% लोगों ने मतदान के अंदर अलग अलग पार्टियों को अलग अलग अपना मैंडेट दिया, जिसमें सबसे ज्यादा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया गया। और फिर आपने उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर जो गठबंधन की सरकार बनाई, तो आपकी क्या मजबूरी थी, ये इस देश के लोग निश्चित रूप से जानना चाहते हैं। जो आप घोषणा करें उसके पीछे जो है बैकिंग जो है लेजिस्लेशन की जरूर होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों के हित के अंदर जो भी कदम उठाएंगे, मेरे और मेरे दल का पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा, ये मैं हाउस के अंदर कहना चाहता हूँ। ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने के लिए। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न, मैंने इस सदन के सामने 17 मुद्दे रखे हैं जी। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। यह विश्वास प्रस्ताव सदन के सामने है, जो इसके पक्ष में है वो खड़ा हो जाए। जो बैठ जाइए, हो गया। जो विपक्ष में है वो खड़ा हो जाए।
हाँ पक्ष जीता, जो सरकार प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल, आप सबको बधाई हो। तियात्र यशस्वी जातले जाल्यार तियात्र करपी मुखेल तियात्रिस्ता सयत पड्ड्या फाटल्यान वावुरप्यांची म्हत्वाची भूमिका आसता। तांचोय भोवमान जावंक जाय अशें कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकारान म्हणलां। गोंय तियात्र अकादमीन तियात्राचो रचनाकार सर्गेस लुकासिन रिबेरोची जल्मतिथी पाळ्ळी। ते निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीन मांद्रेकार उलयतालो। पयलो तियात्र बरोवपी सर्गेस लुकासिन रिबेरोची जल्मतीथ गोंय तियात्र अकादमीन बिरेस्तारा पाळ्ळी। पणजे कला अकादमीन तियात्र अकादमीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली। कार्यावळीक मंत्री दयानंद मांद्रेकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। कार्यावळीन कांय तियात्रिस्तांचो भोवमान केलो। तियात्रिस्टांचो सत्कार जाता, म्युझिशियनाचो बँड वाजयता तेंचोय जाता, डायरेक्टराचो जाता। तियात्रिस्टाचे सपोर्टिंग एक्टर्स आसता पळय हे अत्यंत महत्वाचे आसता आणि हे अत्यंत महत्वाचे म्हणजे तो मागीर नेपथ्य आमी जेका मराठीन तेका नेपथ्य म्हणटा, म्हणजे आतांच बाब हे सांगताले की जे पड्डे बिड्डे ओडपी आहा, स्टेज लावपी आहा, हे अत्यंत महत्वाचे आणि पड्डो उगडना फुडें लोकांक एक नवे चित्र दाखयता असो एक नेपथ्यकार म्हणजे जेचो ह्या सगळ्या तियात्र एपिसोडान तेचो महत्वाचो रोल आसता अशाय मनशाचो सत्कार करपाची एक घोशणा। सो ह्या फुडें म्हाका अशें दिसता की एक सत्कार जे पडदे ओडटात तांचोय ह्या दिसा जावचो। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।